येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. दिवाळीचे उमेदीक आयज सावन सुरवात. वेगवेगळ्या वाठारांनी नरकासूर उबे. नरकासूर दहना उपरांत दिपोत्सवान मनयतले दिवाळी. पाड रस्त्याचेर PWDच्या अधिकाऱ्यांचे मौन. देखीक कुंकळेच्या औद्योगिक वसाहतले रस्ते. कांय कडेन फोंडकुला, कांय कडेन रस्तो गायब. थळाव्यांचो PWDचेर फारपेट. सप्तकभर चिप्प करून सोडपी पावसान घेतला विसव. गेल्या वर्सा सारखे भिच्चे ना नरकासूर. फुडले 4 दीस ना पावस. सुखी उरतली दिवाळी. हवामान खात्याचो अदमास. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयच्या इबाड रस्त्यांचो प्रश्न सुटोवन सुटाना. फर्मागुडी ते धवळी बायपासाचेर दिसपट्टी येरादारी घोळटा. ह्या वाठारांत चडशा अवजड वाहनाचो आस्पाव आसता. काल राती ह्या मार्गार एक जीवघेणी घडणूक घडपाची टळ्ळी. ह्या महामार्गार सिवरेजी खातीर बांदिल्ल्या चेंबराचें काम बंद दवरिल्लें. थंयच एक 25 मीटर खोल जीवघेणे फोंडकूल पडले. हाच्या वयल्यान सरकाराचे बाबत काम दिसून येता. राज्याच्या कोणूय जर ह्या फोंडकुलांत पडलो, जीव होगडायलो जाल्यार हाका जबाबदार कोण? सरकारान बेगोबेग ह्या रस्त्याचे अवतिकायेचेर लक्ष घालचें अशें फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांनी मागला. आयकात. आज आमी जो बायपास जो आसा फर्मागुडी टू धवळी हो जो बायपास आसा हे बायपासाचेर उबे आसा. आनी हांगा अशें घडलेलें आसा की आज हांगा हे रोडाचेर एक खड्डो पडलेलो आसा. तो खड्डो कसलो? खड्डो जो आसा तो सिवरेजीचो. कित्याक फोंड्याक ही सिवरेजी लायन घातलेली आसा पूण अजून स्टार्ट जाल्ली ना. पूण स्टार्ट जायनासतनाच ही जी कामां जी केल्लीं आसा हे कामाचें जे फळ पळोवपाक मेळटा. हांगा जो खड्डो पडलो हे खड्ड्याक जर टायमली जर हांगा जर हें कांय करनासलें जाल्यार राती हांगा व्हडलो एक एक्सिडंट जावपाक शकतालो वो कोणाचो जीव वचपाक शकतालो. हें जाल्लें ते जे एक बायलेन जे फोन करून सांगलें विराजाक, ताका लागून हे जे बॅरिकेड घातले आनी हांगा लोकांचो जीव वचपाचो उरलो. लोक मागतात की हाजेर एक इन्क्वायरी जावची आनी की हें सबस्टँडर्ड काम जे केल्लें आसा हें ते उजवाडा येवचें. कित्याक फोंड्याक ही सगळी एरियेक जी पायपलायन घातलेली आसा अशें जर जालें जाल्यार हे प्रॉब्लम जावचेच. कित्याक हो जो हायवे जो आसा हे हायवेचेर हेवी ट्रॅफिक वता आनी हेवी ट्रॅफिकाक इतलो लोड आसता की लोडेड आसतात अनलोडेड आसतात. पूण हाजे वयल्यान गेले दुसरे जे चेंबर अशें जालें जाल्यार अकस्मात हांगा एक्सिडंट जावंकूय शकता कोण मरोंकूय शकता. काल म्हाका सारको 4:30-5 सुमार एक फोन आयलो एका बायल मनशेचो आनी तिणें म्हाका वॉट्सॅप केलो की हांगा फर्मागुडी टू धवळी बायपास हो न्यू बायपास जाल्लो आसा. त्या रोडाक एक व्हडलो खड्डो पडला. कसलो तो आपल्याकूय खबर ना म्हणून. तेन्ना हांवें त्वरीत त्या PWD रोडचा जे बाबा अमजद लश्करवाल्याक फोन केलो आनी ताका बाबा हे पळय म्हणून. आनी ताणें त्वरीत हांगा मनशांक धाडले आनी ताणें पळयलें की कितें जालां तें. तर हे सिवरेज डिपार्टमेंटाचो चेंबर ओपन जाल्लो आसा. तर तसोच हांवें बाब संतोष नायक वो पडला भितर. हे सगळें मोडला फुटलां हें सगळें आनी तो भितर गेला कारण वो खचला. कारण हे सब स्टँडर्ड काम जावन आसा. हें जर स्टँडर्ड काम आशिल्लें भितर वचपाक नाशिल्लें. आतां हे चेंबर लेयिंग काम चालू आसा आनी हे जावचे पयलीं सुरवात जावचे पयलीं हे चेंबर तांचे भितर वचपाक लागले. तेन्ना हे म्हाका दिसता सगळ्यांत धोकादायक आसा. तेन्ना संतोष नायक हे ताणें म्हाका हेल्प केलो हे व्हायरल करपाक आनी त्वरीत हांगा पोलीस डिपार्टमेंटाचे हांव धन्यवाद म्हणटा की ते हांगा त्वरीत पावले. तांच्यांनी बॅरिकेड्स लायले आनी फुडली सुरक्षा दवरली आमकां लोकांक लागून. तर म्हाका एक मागणी आसा की आतां परत जायत रावतलें कारण हे काम सारकें न्ही. उच्च दर्जाचें काम हे जावना म्हणून हें जाता. तर म्हाका एक मागणी आसा डिपार्टमेंटा कडेन की तांची तात्काळ टीम आसपाक जाय सिवरेजीची. ते प्रत्येक फावटी पुलिसांनी धुकलता ना जाल्यार फायन धुकलता की तांचे कडेन टीम आसपाक जाय की हे अशें जर कितें जालें तात्काळ जाल्यार तांची टीम हांगा पावपाक जाय. तांच्यांनी सुरक्षा दिवपाक जाय. तांच्यांनी हो प्रबंध करूं जाय ना पोलीस स्टेशनान परत. तेन्ना आनी एकदां मागणी आसा म्हजे कडेन डिपार्टमेंटा कडेन खात्या कडेन आनी CMा कडेन की ह्या कामाची चवकशी जावपाक जाय. व फूल सिवरेज जे कितें केल्लें आसा ताजो हो दर्जो जो आहा ताजी चवकशी जावंकूच जाय कारण हे धोकादायक आसा लोकांक लागून.
फाल्यां जर अकस्मात रातचे हांगा जर कितें ट्रक पडले भितर पडले कितें जिवीत आनी जावपाक शकता तेन्ना ही टाळपा खातीर ही चौकशी जावंकूच जाय. गोवा खातीर कृष्णा नायक फोंडेच्यान. राज्यात रस्त्याची अवतिकाय जाल्या पूण PWD अधिकाऱ्यांनी दोळे धांपल्यात अशें दिसता. कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्यान वचपी रस्ते फकत फोंडकुलांनी भरिल्ले नात तर डांबर नाशिल्ले आसात. मंत्र्यांनी आपयल्ल्या इन्स्पेक्शनाक अधिकारी तात्पुरते हाजीर रावतात पूण रस्ते दुरुस्त करपाचो प्रश्न उपरासता तेन्ना ते खंयच दिसनात अशें सांगून अस्वस्थ जाल्ल्या थळाव्या लोकांनी PWDचेर कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान खर टिका केल्या. पळयात. आज तुमकां आमी दाखयतात गोवा 365 तुमचे मुखार हाडटा जे कुंकळे इंडस्ट्रियल स्टेटीचे जे रोड आसात ह्या रोडाची किती परिस्थिती आसा ही आज आमी तुमचे मुखार हाडटात. आमच्या फाटल्यान तुम्ही पळयात ह्या कोणांतल्यान खंयची गाडी वचपाक शकता जाल्यार तुमी सांगचें. एक सायडीच्यान अशी तशी काडून गाडी व्हरपा पडटा. ही जी ऑथॉरिटी आसा ही PWD या IDCची जी ऑथॉरिटी आसा ही करता कितें म्हूण तें कांयच कळना. फक्त म्हयन्याचो पगार घेता आपल्याले घर वयता आनी कितें करता ते जाणा आसतलें. ही परिस्थिती जाल्या तांकां हांगा पडोवन गेले ना काय. हांगा लोक कितलेशे पडल्यात. एक वटेन सरकार म्हणटा की आमी ॲप काडून तुमी सजेशन दियात हें दियात तें दिया करून आमी एक्सिडेंट कमी करतले. ब्लेम कोणा करपाचो. ही जी ऑथॉरिटी PWD ऑथॉरिटी आसा ती आनी IDC जबाबदार हेका आनी कांयच ना. तांकां दिशी पडना. जेन्ना मिनिस्टर MLA या CM येता त्या टायमार सगळी ऑथॉरिटी एक जाग्यार उबी रावता. सगळे आपल्याक सोडून येता तेन्ना तांकां कोणाची याद जायना. तेन्ना ते CM आनी मिनिस्टरा फाटल्यान धांवतात. ह्या टायमार कित्याक धांवनात. ह्या टायमार कित्याक पळयना ते. ह्या रोडाची परिस्थिती आनी म्हणटा मागीर सेल्फ एक्सिडेंट जाले आनी कितें जालें. असले रोड जाल्यार सेल्फ एक्सिडेंट जातलेच. हेका जबाबदार कोण आसतलो. हांगा खंय तरी गंभीरान विचार करूंक जाय आनी पळोवपाक जाय. नुस्ती म्हयन्याचो पगार घेवन घरां बसोन खाली म्हूण पळोवपाची ना. ह्याच रोडा खातीर आमी स्थानीक जे लोक आसा हांगचे ह्या लोकां कडेन विचारया की ह्या रोडाची परिस्थिती बद्दल किती त्रास जाता आनी कितें आसा म्हूण ते. गोवा 360 खातीर वेरोडा साकून कुंकळे इंडस्ट्री साकून रमेश नायक रावत. बाळी वाठारांत फाटले 6 म्हयने जाले टाकी भरून उदक व्हांवत आसा पूण लागच्या गांवांनी पिवपाक उदक मेळना. थळाव्या सांगतात ह्या उदकाचो असो इबाड कित्याक म्हणून हो सरकार करता. कागाळ सुद्दार केल्यार थळावे अधिकारी कानार केस काडटात. हाका कशें म्हणून समजावप थळाव्यांक आतां ते प्रश्न पडला. पळयात गोवा 365चो स्पेशल रिपोर्ट. बाळी वाठारांत फाटले 6 म्हयने जाले उदकाची पायपलायन फुटल्या पूण सारके करपाक थळाव्या अधिकाऱ्यांक अजून मेरेन म्हूर्त मेळनासो दिसता. केन्ना मेळत काय. लागच्या गांवांक उदका खातीर दिसपट्ट्यो खटपटी करच्यो पडटात. सरकारान उदका बाबतींत साबार आश्वासनां दिली. कांय आमदारांनी उदक एक्सपोर्ट लेगीत करपाचें सांगलें जाल्यार कांय जाणांनी 16,000 लिटर मुफत उदक दिवपाचें आश्वासन दिलें पूण प्रत्यक्षान फुगलेलीं बिलां हातांत पडटात. उदकय वेळार मेळना. उदकाचो प्रस्न सगळ्या गोंयभर सतायता पूण उदकाचो कसो इबाड चल्ला ते बाळी वाठारांत सारके पळोवपाक मेळटा. पळयात बाळी वाठारांतले थळाव्या अधिकाऱ्यांचे घाळपणांचे देखावे. आता ह्या 6 म्हयने जाले इलेक्शना MLA इलेक्शना पयलीं हे पायप फुटलेले ते अजून कोणूच सारक करपाक येना. आमी पंचा फुडें गेले. पंच गेलो तेंगे ऑफिसान गेले. 200 मिटराचेर हांगा ऑफिस आहा बाळी वाठारांत आनी एक वाठारां अशें करून उदक मेळना. आमी पळयलां पिल्ला जावं बागा जावं कानीबागा जावं किटला जावं थंय उदक मेळना. आनी हे आतां 6 म्हयने जाले हे वेस्ट चलता उदक. हे फ्लो जाता उदक कोणूच तेजेर एक्शन घेतना. आतां ह्या बाळी वाठारांत 4 कडेन पायप फुटले आहा. 4य कडेन तेंच्यांनी अजून केलें ना. हे 6 म्हयने जाले हे उदक अशें फ्लो जाता. ह्या आतां मेन थिंग बिल वाडत आहा ती ही पळय तें उदक वयता फ्लो जावन तें बील कोणाचें घालपाचें. ह्यात कनेक्शन आहा तेजेर घालपाचें काय गव्हर्मेंट आपूण पे करतलो. PWD ऑफिस आमकां लागीं आसा पूण ह्या बाळी गांवांत वयत थंय पळयलें जाल्यार पायपू फुटलेले आसा. कितल्योश्यो कंप्लेनी करून जाल्यो कितल्योश्यो कंप्लेन करून जाल्यो पूण निग्लिजन्सी चल्ली आसा सामकी. सामकें येता म्हणून पूण येवप ना. कितले फावटी तरी सांगप जालें. अशें आमी ग्रामसभेकूय रेजोल्युशन घातली कितलीच. बाळी गांवांत हांगाच न्ही आदर एरियेक आमकां बाळी गांवांत उदक मेळना. PWD डिपार्टमेंटा कडेन आनी सरकारा कडेन मुद्दाम रिक्वेस्ट करता की हे जी उदकाची नाशाडी जाल्ल्या उदकाची बिलां आमकां भरमसाट इतली बिली येतात. लोकां गांवांत उदक मेळना. तेजेर कितें तरी सोल्युशन काडून नवीन जाल्यार नवीन पायपलायन घालून जी बंदोबस्त करून बऱ्या पैकी लोकांक सेवा दिवची.
हांगा म्हणल्यार आमी सगळ्याक पंचायतीक सांगले, PWDक सांगले, कोण म्हणटा ती मोठी पायपलायन फुटला, कोण म्हणटा ती बारीक पायपलायन फुटला. पंचायतीक आज देखून ग्रामसभा जाल देखून सांगले आहा की हेजेर एक एक्शन घेवन उदक इतलें पळय वेस्ट जाता आनी ते मिनटाक 1 लिटर वयता. म्हळ्यार वेस्ट कितली जाता ते पळय कितले मोठ्यान व्हांवता आनी कितले येते. सरासरी 5 वर्स जाले आसतली गव्हर्मेंटाक हेजेर कांयच हें ना. म्हळ्यार जशी पंचायत सांगली, पंचायत म्हणून आमी मुखार सांगला PWD हेजेर कामच सोड सोडनाका कितें. बट इश्यू हो आहे ना, आता तो गळटा पळय कंटिन्युअस तो फ्लो आसा तो घरा कडेन वयता आनी थंय कितें जाता सॅच्युरेट जाले आसा. सो तेजे चान्सीस आसा की डेंगी बीन जावपाचे चान्सीस आसा. सो आमी रिपिटेडली सांगता की हें करा म्हणून क्लियर, बट स्टील इट इज नॉट डन. पण कितें दिसता हे कोटेन सरकार येदी व्हडली बिल धाडटा, थोड्यांक उदक मेळना आनी हांगा उदक वेस्ट जाता, तें काम करनात. ना डेफिनेटली हो इश्यू आसा पण हो पयलींच्यान आसा. असं ना की पायप फुटता ते हेजेर फुटता ते मी पयलींच्यान पळयता. क्लियर केलें आसा बट दे टेक टायम आनी हांगाय सेम जालें आसा, टायम घेता ते. बट हो इश्यू सॉल्व जाल्ला फॉर लास्ट 2-3 मंथ्स. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. आयतारा जाल्ले कुट्टाळेचे पंचायत ग्रामसभेन खाशेली ग्रामसभा घेवन कांय काळ सुप्त पडून आशिल्ल्या नव्या मार्केट कॉम्प्लेक्सात दुकानाचे वांटप सुरू करपाचो संकल्प घेतला. मजगती पंचायतीन बेगोबेग सरकारी कार्यालयां नव्या मार्केट कॉम्प्लेक्सात बदलपाचो निर्णय घेतला. भौशीक सुवातेचेर कोयर उडयतात अशें दिसलें जाल्यार पंचायतीन 5,000 रुपया दंड घालपाचो निर्णय घेतिल्ल्या बसकेत कोयराच्या प्रश्नाचेरूय चर्चा जाली. पळयात. बिगर गोंयकारांक आपली मालमत्ता भाड्याक दिवपी लोकांनी आपलो घरांतलो कोयर योग्य रितीन वेगळो करून रस्त्याचेर उडोवचे परस कोयराच्या डब्यांत उडोवपाची खात्री करची अशें सरपंच सेनिया पेरेरान सांगलें. नेम पाळूंक नाशिल्ल्यांक 5,000 रुपयाचो दंड भरचो पडटलो. नव्यान स्थापन जाल्ल्या बायोडायवर्सिटी समितीचो वांगडी लेस्ली गामान पंचायत मेळटा थंय उडयल्लो कोयर खपोवन घेवची ना अशेंय सांगलें. Garbage issue, we know it's a highlighted issue. आणि आमची पोर्टल तोरू एज आय हॅव बीन फर्स्ट ऑल्सो तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक मेसेजीस धाडीत आहा की गार्बेज मातशे तुमचे भाडेकार जे आहाय तांकां सांगाय रस्त्यार डांप कोनाकाय, घरांनो तुम्ही डस्टबीन दवराय म्हूण. सो नाव यू नो आमची पंचायत बॉडी ऑल्सो हॅज टेकन अ स्ट्रिक्ट रेजोल्युशन एंड टुडे फॉर ग्रामसभा ऑल्सो वी हॅव टेकन अ स्ट्रिक्ट रेजोल्युशन की रोड सायड कोण डंपिंग कोत्तो दिसती पळय जाल्यार तांकां 5,000 फायन. इट वील बी आयदर टू द टेनंट, इफ द टेनंट इज ऑलरेडी इट वील बी टू द ओनर ऑफ the tenant, because why, you know, it is a duty of each owner to provide their own dustbin to the tenants. तुम्ही जर तर तांकां डस्टबीन दिवन प्रोवायड केल्यार तुमचे भाडेकार गार्बेज खंय उडयतली. तेन्ना सेकंड ऑप्शन वील बी रस्त्याचेर उडोवपाचो, वीच लायक यू नो वी वील नॉट टॉलरेट एंड वी आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग इट. काल आमची कुट्टाळे नॉर्दर्मान चलली जाल्यार मोस्ट ऑफ द इश्यूज आमकां दिसता गार्बेज इश्यूज. गार्बेज आमच्या गांवांत इतले वाडले, कित्याक लागून वाडले? ह्या मायग्रंट्सांक लागून. हे मायग्रंट सकाळचे जेन्ना कामाक वयता, कामाक वयचे न्ही पयले ते गार्बेजीची पोती काडली उडयली. हें चोवपाक आयज काल कोण ना. सो जेन्ना आयज आमची कमिटी तेंच्यांनी बायोडायवर्सिटी कमिटी हें केल्या, सो हांव एज अ मेंबर बायोडायवर्सिटी कमिटीचो, सो हांव मुखार सरतलो की हे जे कितें आमकां आमचे नेचराक जे हार्म कोताय तें आमी हूंय ना हूंय स्टॉप करपा जाय. आनी आयज आमी हें आमची एक जण एकल्याची जबाबदारी ही आमी प्रयत्न करपा जाय की बाबा एक सोसायटी आमी निवळ करतले, आमचें गोंय आमी निवळ करतले जाल्यार ते पयलीं आमची घरांतल्यान भायर सरपा जाय. तशेंच नव्या मार्केट कॉम्प्लेक्सात पोस्ट ऑफिस, पुलीस खातें आनी हेर खातीं अशीं सगळीं सरकारी कार्यालयां सगळीं एकाच छप्परा खाला दवरपाचो निर्णय पंचायतीन घेतला. ह्या कृतीक लागून थळाव्या लोकांक ह्या कार्यालयाक भेट दिवपाक सोंपें जातलें अशें सरपंच सेनिया पेरेरा सांगता. आयकात. Very important, you know what, people were having very tough time, like आमचे पोस्ट ऑफिस आणि आमचे आउटपोस्ट वॉज इन अ व्हेरी बॅड सिच्युएशन देर. सो आनी कितें आहा, जेन्ना आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस आणि तुजे पुलीस आउटपोस्ट सगळे एक बराबर एक अंडर वन रूफ जाल जाल्यार इट विल बी मोर कन्विनियंट फॉर द पीपल. सो दॅट्स वाय दिस वॉज द मेन मोटीव एंड देन वेन वी सजेस्टेड द Gram Sabha whether we can shift it, the Gram Sabha happily agreed to it. So that's why we are going to start from tomorrow itself, meaning from Tuesday itself we are going to start with the procedure of shifting all the government offices to the market complex. कुट्टाळेचो आमदार आंतोनियो वाजान लेगीत त्या ग्रामसभेक हाजीर रावून आपल्या नागरिकांक त्रास दिवपी प्रश्नांचें निरीक्षण केलें.
अनियमीत उदका पुरवण ह्या वाठारांत बरोच तेंप चिंतेचो मुद्दो आशिल्ल्यान हो प्रस्न सुटावो करपी टांकयो बांदपाच्या हेतान उदक खातें जमीन मागता अशें आमदारान प्रसार माध्यमाक सांगलें. आयकात. सदांचे भशेन आमचे उदकाचे जावं लायटीचे हे प्रपोजल आसा आनी मेन म्हणटा तो आमच्या उदकाचो. जेन्ना टॉपीक जेन्ना उदकाचो येयलो तेन्ना म्हाका बरेंशें दिसलें. जेन्ना आमकां सदांच जे आमचे ऑफिसर आसा वॉटर डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आसा ते आमकां सदां लँडाचे डिस्कस जाताले. तुमी लँड दिया जाल्यार आमचो वर्सांनी कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमचे उदकाचे प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक शकता. बरेंच म्हाका दिसता आयज आमचे जे कॉमींग जे कोर्ताली कोमदातीचे जे कमिटीचे आशिल्ले तेवूय आसलेलो आनी ताणें बरें एक वर्ड दिलां. हांव ताका काल जाता देव बरें करूं म्हणटा तें जाता जाल्यार आपणा कडेन आपण लँड दिवन दिता म्हूण सांगलां. आनी म्हाका दिसता जरी तर जे आमचे ऑफिसर सांगता लँड आमकां दिलें जाल्यार आमी प्रॉब्लम सॉल्व करतले म्हणून जरी तर आमकां दिलें आनी ताणें दिता म्हूण सांगलां जाल्यार आमच्या म्हाका दिसता उदकाचें भरपूर हो जी टँक घालून आमकां अरावंड 800 to 1000 स्क्वेअर मिटर जाय आसलें तें तर आमकां दिलें जाल्यार कोमदादीन उलटाडचें जाल्यार आमकां आमच्या लोकांचें उदकाचें प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक शकता. गोवा 365 खातीर कुट्टाळेच्यान हिरो महाली. आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत बिल्डर लॉबीन केल्ल्या त्रासाचेर बाळीच्या थळाव्या लोकांनी बोवाळ केलो. बिल्डर लॉबीन जमीन हडप केल्या आनी रस्ते आडोवन घरात प्रवेश करपाक आडथळे हाडल्या असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. तशेंच थळाव्यांनी बांदकाम परवाने रद्द करपाची मागणी केल्या. जाल्यार फुडाराक जावपी सगळीं कामां पयलीं थळाव्या लोकांक विश्वासात घेवन करचें अशेंय मागलां. हालींच जाल्ले पंचायत वेंचणुके उपरांत आयतारा बाळी पंचायतीची पयली ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेत गावात नवी सुविधा निर्माण करप आणि सध्याची मुळावी बांदावळ सुधारप या विशयाचेर चर्चा जाली. पूण उपरांत बायलांच्या एका पंगडान बिल्डर लॉबीक लागून त्रास जाता असो आरोप करून बोवाळ केलो. तशेंच PWDक तांच्या प्लांटा मेरेन रस्ते रूंद करप बंद करपाक पंचायत सांगतले अशें सरपंचान सांगलें. आम्ही गावात पयलींसान रावताली मनशां कळ्ळें न्ही. आतां ते बिल्डरांनी तो जागो सगळो कब्जर केला आनी थंय लोक खंयच्यान थंयच्यान घर बिरे काडटात आनी तेचो त्रास आमकां जाता. एक तर उदक भरता आमच्या घरान माती भरता पावसाच्या टायमार खूबच प्रॉब्लेम जाता आनी उदकाक प्रॉब्लेम जाता मेन म्हणटा. आमचे पयलींचे घरी बिरी आसले पळय तेतून ते सगळें उदक वचून भरता. हे लोक कन्स्ट्रक्शन करता रोड करता झाडां मारता तो आमकां खूब त्रास जाता आनी तेका लागून आमी आज हो विशय पंचायती मांडपा आयल्या कित्याक थंय कळपा जाय तांकां तेणी ती एक्शन घेवची म्हण. आमी रावता पयलींसान आमकां न्याय मेळपा जाय न्ही पयलीं. आमी ह्या लोकांक लागून आमी त्रास काडटाय पळय हांगा आमकां इतून उदक ना आनी घरान मेन रोडार म्हणजे सामकें सद्दां चिकोल सामको. कित्याक प्रत्येक जाण येता तो बिल्डर प्रत्येक जाण आपल्या पुरती सवाय लायता आपल्या पुरतो रोड करता आनी मागीर देंवन मागीर तो आमच्या घरान आमच्या दारां सगळ्यांक त्रास जाता तेजो. अशें ग्रामस्थान सांगलें बिल्डर येवन ती जागा कॅप्चर करता बिल्डींग बांदता बंगले बांदता आनी गांवच्या लोकांक रोड बी एक्सेस सोडना. प्लॉट डेव्हलपमेंट करता आनी प्लॉट बी विकता आनी उरल्या लोकांक जे पळय ग्राम आसतातले 100-200 वर्स पयलींसान त्या मनशांक रोड बी एक्सेस उरना. तेन्ना पंचायतीन तेमकां एंटरटेन करून घेवची न्हू. तेमगेली जेन्ना कन्स्ट्रक्शन लायसन येता पंचायतीक तें स्टॉप करचें आनी ज्यो बिल्डींग जाला त्यो ऑक्युपन्सी टायमार बी तेमकां स्टॉप करून ग्रामस्थाचे परमिशन घेवचें आनी तेमकां मागीर ऑक्युपन्सी दिवची अशें थारले कडेन. आनी कांय रस्ते PWD जे आसा ते एक्सटेंड केला प्लॉट ओनरांक तेय बी स्टॉप करचे आनी PWD तेमकां स्टॉप करचें अशी बी लेटर बरयची म्हूण सांगलां. गोवा 365 खातीर बाळीच्यान रमेश नायक रावत. मडगांवच्या हॉली स्पिरीट इगर्जीच्या चोरीच्या प्रकरणात आशिल्ल्या आरोपीक आयतारा धरपाक फातोर्डा पुलिसांक येस आयले. आरोपीक तेलंगणा मेरेन ट्रेस करपाक मेळ्ळो आनी ताच्या उपरांत दक्षिण गोंयच्या पुलीस पंगडान थंयच्यान आरोपीक अटक केली. JMFC न्यायालयात हजर जाल्ले उपरांत आरोपीक 8 दिसाच्या पुलीस कोठडीत दवरला. 2022 we registered an offence upon the complaint of Lucio Menezes, who lodged his complaint against the unknown accused person for committing theft of cash or rupees 1,50,000 from the Holy Spirit Church. After registration of the offence, under the supervision of SP South, Shri Abhishek Dania sir, and SDPO Malwa, Shri Shivendra Bhushan sir, we formed our team and we managed to apprehend one accused person, namely Alex, son of Matthew, whose age is 39 years, resident of Kerala. We managed to apprehend him from Telangana state, and we also recovered cash of rupees 53,500 from his possession
and also some housebreaking tools. Presently, we had produced him before Honorable JMFC Court Margao, and he has been remanded 8 days police custody. Presently, investigation is being carried out on merit basis. परतून घे एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत पळया उरिल्ल्यो खबरो. दिवाळी एका दिसार येवन रावल्या. गोंयभर हो दिव्यांचो उत्सव मनोवपाक राज्य सज्ज जाला. वेगवेगळ्या वाठारांनी दिवाळीच्या फाटभुंयेर बाजार भरल्यात. आकाश दिवे, पणट्यो, वेगवेगळ्यो लायटी फळार बाजाराक सोबा हाडटात. आयज जावपी नरकासूर तर पुराय तरणाटे पिडयेक वेध लायतात. पळयात कांय दिखावे. राष्ट्रीय खेळा सर्तीत गोयच्या वायट कामगिरीचे कारण खेळगड्यांक सराव करपाक फावो तो वेळ मेळोंक ना अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगले. राज्यातूच जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळा खातीर गोयच्या खेळगड्यांची तयारी करपाचेर आतां राज्य आपले पुराय लक्ष केंद्रीत करतले अशें गावडेन सांगले. जरी गोंयचो पंगड थोडी कांस्य पदकां जिखलो आसलो तरी लेगीत गुजरातात जाल्ल्या 36व्या राष्ट्रीय खेळांत गोयची कामगिरी निराशाजनक थारली. हाचेर प्रश्न विचारतकच खेळा मंत्र्यान सांगले की खेळा मंत्री म्हूण आमी वायट कामगिरीची जापसालदारकी घेतात. खेळगड्यांक सराव करपाक 23 दीस मेळ्ळे जे पदक मेळोवपाक पुरो जायनात. गोंयांत जावपी 37वे राष्ट्रीय खेळां खातीर आपल्या खेळगड्यांक सुदारप आनी आदार दिवप ही फकत राज्याचीच न्हय तर वेगवेगळ्या खेळा संघटनांची जापसालदारकी आसा अशेंय गावडेन सांगलें. Taking the responsibility of the poor performance because I cannot run away from this poor performance. Only the thing is there are many aspects because I have holding this department only for last 4 months. But coming and partaking the participations into the national games and doing the practice only for 21 days, it is not possible us to achieve the laurels and achieve the rewards and the awards. But only if you want to boom the game and the individual discipline, we have to practice and practice and practice so that we have to give a time to coordinate, to synchronize among the player, and that will have boosting to the player. Luckily, we are the 37th national game host state. Definitely, I'm going to plan in a differently way. I'll call upon the all association. So the poor performance is not only to the blame to the state government, but it is also the responsibility of the association, particularly who has taken part, who was the part of the 36th national games. They are also having the very crucial role. They are also taking the very crucial role in organizing this participation and the budding of the as far as medal tally is concerned. Definitely, we look forward whatever the mistakes has been happened past that will be changed, and we will work on that. And definitely, we are going to good performance in the 37 national games. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. फाटल्या सप्तकभर घोग्यांनी पावस पडलो पूण IMDच्या आदमासा प्रमाण फुडल्या 5 दिसांक हवामान सुकें उरतलें आनी लोकांक दिवाळी उमेदीन साजरी करपाक मेळटली. शियाळे दीस लागीं पावता तशें फांतोडेर दव आनी धुकें अनुभवपाक मेळटले.
देशातल्या हेर राज्यांनी पावस कमी जाल्ल्यान गोंयांतय फुडल्या 5 दिसांक हवामान सुकें उरतलें. फाटल्या कांय दिसांक पावसान थैमान घातलो, पूण फुडले दीस पावसाची शक्यताय नाशिल्ल्यान मळब नितळ उरून दिवाळी बेस बरी जातली. शिंयाळे दीस लागीं पावता तशें फांतोडेर दंव आनी धुकें अणभवपाक मेळटलें. पळयात. 23, 24, 25, 26, 27 वेळ सुकें हवामान. हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. तापमान 2 ते 3 डिग्रीन कमी जावपाची शक्यताय. चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 23 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या दिसांनी फांतोडेर दंव धुकें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.